खांडेपारा ब्रिजाचेर गेल्ल्या आयताराक जे स्टंट मारपी भुरगे आशिल्ले तांकां फोंडा ट्रॅफिक पुलिसांनी ताब्यात घेवन तांचेर कारवाई केल्ली आसा। हे भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरग्यांक आयज तांकां स्टेटमेंट घेवन चलन दिल्लें आसा। त्याच बरोबर फाल्यां बुधवाराक कोर्टान हजर रावपाची ऑर्डर PI कृष्णा सिनारे यांनी दिल्ली आसा। गेल्या आयताराक ज्या दिसा प्रणय नायक यांनी तो स्टंट मारपी भुरगो आसा तो संकेत म्हणून सांगलेलो, पूण पुलिसांनी जेन्ना व्हेरीफाय केलें तेन्ना हो संकेत म्हणून तो भुरगो गांवाचे भायर आशिल्लो आनी तेणी कोणे आतां तरी बेश्टें बनावट नांव सांगलें अशें कळोन येयल्लें आसा। आनी त्या खातीर ह्या साईनाथ म्हणटे भुरग्याचेर कारवाई केल्ली आसा। तशेंच संकेत ह्या भुरग्याचे बेश्टे नांवाची बदनामी जाल्ली अशेंय दिसून येता। हे दोगी भुरगे साईनाथ परब आनी प्रणय नायक हे दोगी भुरगे शेनवार आयतार तशें बाकीच्या दिसांनी दुसऱ्याचेर मोटरसायकल किंवा स्कुटर घेवन फोंडेच्या फ्लायओव्हराचेर तशेंच खांडेपारच्या पुलार स्टंट मारता अशें स्थानिकाचें म्हणणें आसा। सो हे गेले कितले तशेंच तांचे व्हिडिओ वायरल जाल्ले आसात। इंस्टाग्रामार सुद्दां हे भुरग्यांनी आपले व्हिडिओ स्टंट मारपी व्हिडिओ वायरल केल्ले आसात। सो लोकांनी अशें परत तर हे भुरगे दिसून येयल्यात पुलिसांक पळोवचे अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसात। फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नील